गोंय नगरपालिका कायद्यान दुरुस्ती करपाचो थाराव सरकारान घेतला। या दुरुस्ती प्रमाण नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष तसेच नगरसेवकांक तांची मालमत्ता जाहीर करप ही सक्तीची आसतली। त्या भायर गोंयच्या सगळ्या नगरपालिकांनी येवपी 6 म्हयन्यां भितर कॅशलेस व्यवसाय करपाचो थाराव सरकारान घेतला। सगळ्या पालिकांच्या नगराध्यक्षांनी तसेच मुखेल अधिकाऱ्यांची ह्या बाबतीन बसका जाली। ह्या बसकेत मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार तसेच नगर विकास मंत्री फ्रांसिस डिसूजा हजर आशिल्ले। आर्डिक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। In the coming session, I am at least taking care of part of the act. म्हणजे complete act ना जायत, पण अर्धो तरी करपाक सोदता। म्हणजे अर्धो act पास करून तो कामाक लावंक सोदता। What are the descriptions in your found in that? तितून खूपशे आमी सुदारणा करपाक सोदता। एक म्हणजे ते म्युनिसिपल प्रॉपर्टी ट्रान्सफर करपाची पळय ती पावर्स ना सद्याच्या एक्टान। बाकीच्या स्टेटींनी ते गेल्ले आहा की म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज ट्रान्सफर कशे करतात पळय। मागीर कावन्सिलरांनी आपले इनकम दाखोवपाची, आपली प्रॉपर्टी कितें आहा ती दाखोवपाची इलेक्शनाच्या टायमार तें घालतात भितर कंपल्सरी। सो MLA आहा पळय तेच भाशेन तांकां ऑथॉरिटी घालता स्क्रुटनायज करपाक। ते कितें चुकता पळय ते एक्शन घेवपाकूय ऑथॉरिटी घालता। सो ऑल दीस थिंग्स आर कमिंग इन द न्यू एक्ट। म्हणजे एक्ट 1968 चडशे स्टेटींनी जी सुदारणा केली आमीच फाटी उरल्या। सो म्युनिसिपालिटी रेव्हेन्यू जनरेट करपा खातीर फोकस आसतलो हातूंत। आमी जी सुड आसा सगळे प्रोजेक्ट जे केले पळय म्युनिसिपालिटीचे ते चडशे रेव्हेन्यू जनरेशन। तेंच्यांनी आपले उत्पन्न वाडोवचें म्हणून तांकां प्रोजेक्ट दिला। मार्केटां बांदल्या, आमचे सांगे बांदला, आमचे काणकोणां बांदला, म्हापशें बांदला, वाळपय बांदला, सांखळे बांदला। युनिफॉर्म हाऊस टॅक्स सगळ्यान नगरपालिकांक ना। प्रत्येक नगरपालिका वेगळो वेगळो टॅक्स लाय। म्हणटा आमी एक कायदो कॉमन करता जे कडेन कमर्शियलाक A क्लास, B क्लास, C क्लास प्रमाणे एक भाशेचो टॅक्स लागतलो, नॉन कमर्शियल ताका दुसरे भशेन लागतलो, इन्स्टिट्यूशनाक तिसरे भशेन लागतलो। हे सगळे आमी कायद्यानूच करूंक सोदता। म्हणजे म्युनिसिपालिटीक ऑथॉरिटी दिना म्हणून म्युनिसिपालिटी आपणाक जाय थंय बसयता आनी चड करून कमी बसयता। What do you mean the carpet area or the carpet area? Carpet area.